मायमोगाचे येवकार हांव जवाहर. सर्वेक हेडलायन्स. म्हापशेचे तार न्हंयक समस्यांचो रेबाडो. कळमेल्ल्या पायपांतल्यान व्हांवता पियोवपाचें उदक. कोयराचे वाडपाक लागले तर राशी. काजकारांचेर कलकल. पिकावळ कमी जाल्ल्यान बसला अर्थीक फटको. फेणी आनी हुर्राकाची स्थिती टायट. भाजपाक वंदनीय नारी. काँग्रेस महिला विरोधी. राहुल गांधीन केलो खंय नारी शक्तीचो अपमान. सदानंद शेट तानावडेन केलो निषेध. विकसित भारताचो प्रचार टॅक्स पेयरांच्या बोल्सांतल्यान. गोंय प्रदेश काँग्रेसीन केलो भाजपाचो निषेध. मेल आनी व्हॉट्सएपार नरेंद्र मोदीचो मेसेज. हो खासगी प्रायवसीचेर हल्लो. काँग्रेसीचो आरोप. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापशेचे तार न्हंयक विविध समस्यांनी रेवाडो घातला. हे न्हंयतल्यान गेल्ले पायपलायनीक राखण दिवपी लोखणाची फ्रेम कड्डम जाल्या. कितलेशेच दीस जाले कळम लागिल्ल्या पायपांतल्यान उदक व्हांवता. लोकांनी थंय कोयरे हाडून उडोवपाक सुरवात केल्या. न्हंयचें उदकय कुसलां. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा तार रिव्हरी कडल्यान WRDची उदकाची पायपलायन गेला आणि हे पायपलायनी खातीर थंय लोखणाचो ब्रिज बांदिल्लो आसा. पूण आयज जर त्या ब्रिजाची आमी परिस्थिती पळयल्यार ती एकदम वायट आसा. जो ब्रिज आसा तो कलमेल्लो आसा आणि जी पायपलायन आसा ती कलम्यांक पावलेली आसा. ही जी पायपलायन आमी पळयशात जाल्यार कितलेशेच दीस जाले हांगासरल्यान उदक लिकेज जाता. कितलेशेच दीस जाले पूण अजून मेरेन थंय कोणीच एक्शन घेतलेली ना. थंय फक्त प्लास्टीक थंय रॅप करून दवरलेले आसा आणि जी पायपलायन आसा ती लिकेज जायत आसा. कितलेशेच लिटर उदक जे हा वेस्ट केल्लेले आसा. आणि जो पूल आसा लोखणाचो तो एकदम इतलो कलमेल्लो आसा. लोक थंय हाडटा आनी गार्बेजूय उडयता. खंय तरी ऑथॉरिटीज आसा जे गव्हर्मेंटान हेचेर खंय तरी आयज लक्ष दिवपाची गरज आसा. बिकॉज ही WRDची पायपलायन आणि हे पायपलायनी खातीर तेंच्यांनी जो ब्रिज बांदिल्लो आसा तो कलम्यांक पावलेलो आसा आणि त्या खातीर हेचेर आयज खंय तरी एक्शन घेवपाची गरज आसा. तशेंच लोक थंय हाडटा आणि गार्बेज डंप करता. तशेंच जे उदक आसा तार रिव्हरीचे ते ऑलरेडी कुसलेले आसा ती खंय तरी आयज नितळ करपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगांवकार आणि सानिका नागवेकर. फेणी आणि हुर्राक गोंयची वळख. पूण अंदू काजकारांचेर संकट येयलां. पिकावळ कमी जाल्ल्यान काजकारांक बरोच फटको बसला. दनपारच्या वतात काजीनी करपून हाताक कांयच लागना. निर्शेल्ले काजकार सांगतात. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. गोंयान फेणी काडप तसो हुर्राक करप आणि काजीचो जो हे आसा तो पारंपारीक असो बिझनस लोकांचो. खुबशा गांवांनी हेचेरूच पयलीं तांचे पोटा पाण्याची वेवस्था जाताली. पूण आतांच्या वर्सांनी जे कॉन्क्रिटीकरण जालां तशेंच प्रोजेक्ट येता गांवांनी ताका लागून पॉल्युशन हे जे प्लांटेशन ह्या वर्सांनी आमी पळयता की खुबशे कमी जायत रावला. ह्या वर्सा बी तेचो इफेक्ट जे काजी करतात तांचेर जाल्लो आसा. आनी जे पयलीं भाटी लायताले ते 5 अश्यो 4-5 अश्यो भाटयो लायताले
त्यांचे प्रमाण आता एकाचेर येयल्लें आसा आनी गांवान एक 4 जाण जो बिझनस करताले पयलीं ते आतां 2 जाण दर एकटो उरलेलो आसा. अशी परिस्थिती सगळेच कडेन आसा. कित्याक तर जी जागा आसा ती कमी कमी जायत रावल्या आनी काजींचें प्लांटेशन आतां कमी जालां आनी काजी आसल्या शिवाय जे भाटी लायता तांकांय बी उर्राक दर फेणी काडपाक मेळची ना. कित्याक काजी ह्यो जावपाकूच जाय तेन्नाच तेंचो बिझनस चलतलो. पूण आतां अशें जालां की परिस्थिती सामकी बिकट जाल्लेली आसा. जी येणावळ येवपाक जाय ती सगळी लेबरांकूच घालची पडटा आनी तेंच्या हातीन कांयच उरना. कितको सुद्दां जागो आसलो जाल्यार तांकां जे पयलीं फायदो मेळटालो तो मेळना. पात्रांव आनी लेबर हे आतां पात्रांव कशें जाल्ले आसा कित्याक तेंचे आयकूनच सगळ्यांक पात्रांव आसता तांकां करचें पडटा. कित्याक तर तांकां सगळी वेवस्थेची फॅसिलिटी दिल्या उपरांत ना जाल्यार ते आयकना. हेजेरूय ते बिझनसाचेर इफेक्ट जाल्लो आसा आनी हे फुडें अशेंच रावलें जाल्यार जी पारंपारीक फेणी उर्राक जे करतात ताचेर ह्या वेवसायाचेर मोठ्या प्रमाणात इफेक्ट जातलो. आमी हे पारंपारीक हो आमचो धंदो काजूचो उर्राक काडपाचें जवळ जवळ म्हाज्या बापायच्या पासून चालू आसा तें म्हणजे 70 वर्सां जाय दिली. आनी पयलीं कशें आहा काजी खूब आनी ज्यो आमच्यो भाटी लायताल्यो ते जवळ जवळ 3 तरी आमी लायताल्यो सुराक काडपाक. पूण तें आतां प्रमाण कमी जालां. फक्त एकाचेर येयलां. तें बीन फुडें तें जातलें काय तो प्रश्न आहा. कित्याक काजीचो कस आहा ज्यो काजी उत्पन्न काडून तें कमी जालो जमनीचो. जमीन कमी जाल्ल्या खंय कोण घरां बांदता आनी कितें करता इंडस्ट्री येयल्ली आसा म्हणून तो एक प्रश्न आहा हितून. दुसरें अवकाळी जो पावस पडटा पळय तितूनय हें पीक कमी जाता. आनी आतां समस्या लेबर समस्या. पयलीं आमी फॅमिली आसली सगळीं वावुरतालीं 6-7 जाण 8 जाण. पूण आतां तशें ना. आतां खंयचे तरी ओडिसाचे मानायत आनी खंयचे हाडून हांगा तांकां काम करचें पडटा. पूण यंदा तें पीक कमी आसल्या कारणान आतां आमी जे वयर साफ सफाई केली वयर भाटान थोडी. पूण तेच्या नंतर पिकाचो काय हें पत्तो ना. आनी जो आतां आमचे लेबर 1-2 जाण आमी म्हणटा घरा वयता कित्याक हांगा आमकां काम नाल्यार. आनी अशा पद्दतीन अंदू जें पीक आसा तें खूब कमी जाल्लें आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार जो सिजन आहा पळय ही भिण्णां आंबो जावं काज अशें कितें तें खूब कमी जालां. आनी काम कर हें भिजो सिजन जो धंदो करता जाल्यार म्हाका कोताक पडना. कित्याक तेंचो जवळ 700-800 दुसरें आनी कितें बाकीचो खर्च हितून कोताक पडना. फुडें जो धंदो जातलो काय नाचतलो तें आमी सांगूंक शकना. आनी आमचे जे सरावंडींग आमी पिळगांव जवळ जवळ 10-12 जाण आमी सोरो काडटाले उर्राक. ते फक्त आतां 2 जाण म्हाका आसा उरले. एक माठीर आनी एक आमी. बाकीचे कोण करिना कित्याक कोताक पडना आनी पीक कमी आसा. जर आमी काजी उत्पन्न जर येयलें तर 100 रुपया आनी 120 रुपयान किलो काजी कोताक पडना. उर्राक एक 2000 कॅन वयता तो कोताक पडना. अशें आमचें सद्या धंद्याची ही जाल्ली आसा. गोवा 365 खातीर महेश कवळेकार, समरिता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसवप्रांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राहुल गांधीन मुंबयचे सभेत नारी शक्तीच्या संदर्भात केल्ल्या विधानाचो गोंय प्रदेश भाजपान निषेध केला. भाजपाक नारी वंदनीय आसा तर काँग्रेस महिला विरोधी आसा. सदानंद शेट तानवडेचो आरोप. ऐकात. ईडी अलायन्स जे आसा त्यांची काल शिवाजी मैदानाचेर मुंबय हांगासर सभा जाली आनी त्या सभेन काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हांच्यांनी शक्तीच्या संदर्भात एक विचित्र असो स्टेटमेंट केलो. कारण भारतीय जनता पार्टी सदोदित महिला शक्ती ही आमी सदोदित म्हणत आसात आनी ह्या महिला शक्तीन सदोदित भारतीय जनता पार्टीक समर्थन दिल्लें आसा. सदोदित तांकां साथ दिल्ली आसा आनी आमी सदोदित मानतात की नारी शक्ती ही सगळ्यात व्हड शक्ती अशें मानतात आनी ईडी अलायन्स जे आसा हे अलायन्स ते डिस्ट्रॉय करपाचे विचार त्यांच्या भितर आसा. त्यांच्या मॅनिफेस्टोनी त्यांच्यानी घातिल्ले आसा. बीजेपीन सदोदित भारतीय जनता पार्टीन महिला ही आमची ताकद अशेंच समजलेले आसा. मागीर ते देश पातळीचेर आसत किंवा स्टेटी भितर आसत आमी सदोदित महिलांचो सन्मान केल्लो आसा. पण काँग्रेस पार्टीन तांचे नेते हे सदोदित महिला विरोधी आसा हे आमी बऱ्याचदा पळयल्लें आसा. आनी म्हणून कितली वर्सां भारत देश स्वतंत्र जातकच केवळ महिलांक
त्यांच्यानी सांगले की आम्ही अशा गोष्टी करतात तशा गोष्टी करतात, पण शेवटपर्यंत खंयचीच गोष्ट जी महिलांक जाय ती ते करपाक शकले ना. आणि 33% रिझर्वेशन, कारण दोन्ही लोकसभा आसत राज्यसभा आसत, या दोन्ही हावजा भितर त्यांची स्वतःची मेजॉरिटी असताली, पण त्यांच्यानी एकही बिल जे आसा ते महिला सशक्ती करपाचें बिल केन्नाच पास करपाक शकले ना. आणि महिला सशक्तीकरणाची केवळ भाशणां दीत उरले, आणि म्हणून त्यांच्यानी ते 33% रिझर्वेशनही करू शकले ना. पण आम्ही सदोदीत नारी शक्ती हिचो सदोदीत सन्मान केलो आसा. आणि ज्या वेळाचेर पयली पार्लिमेंट नवीन बिल्डिंग तयार जाली आणि बिल्डिंगेचें उद्घाटन जातकच संसद, राज्यसभा आणि लोकसभा या संसदे भितर पयलें जर बिल खंयचें पास केल्लें आसत जाल्यार 33% रिझर्वेशन फॉर वुमन तांकां लोकसभा विधानसभा या दोन्ही हावजा भितर तांकां रिझर्वेशन मेळपाक जाय हें डिसिजन पयलें डिसिजन तातूंत घेतिल्लें आसा. 100% घरा भितर हे आपले टॉयलेट दिवपाचें काम सुद्दां नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केल्लें आसा अंडर स्वच्छ भारत मिशन. बऱ्याच जाणांक आमी पळयताले की जशें एप्रील मे येतकच आमी टीव्हीर पळयताले 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर महिलांक उदक हाडूंक वचचें पडटालें, पण तें क्लीन उदकूय मेळनाशिल्लें. आणि त्यामुळे त्या महिलांक तिचो जो अधिकार आसा तिका सन्मान मेळूं जाय, आणि म्हणून तांच्यांनी 100% बऱ्या तरेचें उदक मेळचें म्हणून जल जीवन मिशनाच्या अंतर्गत 13.74 कोटी घरांक हे नळाचें उदक दिल्लें आसा. आणि तें करता आसतना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत म्हणजे प्रत्येक महिलेक दिसता की स्वताचें घर आसचें, ती त्या घराची स्वता मालकीण आसची, आणि म्हणून 2.5 कोटी रुरल घरां जी आसात अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना या माध्यमांतल्यान बांदतकच तातूंतले 71% वुमन ही स्वता त्या घराची मालकीणी जाल्ली आसा. भारतीय जनता पार्टीची ताकद जर कोण आसत जाल्यार आमची महिला शक्ती. गेल्या 4 निवडणुका अशा पार्लिमेंट असेंब्लीच्यो ज्यो जाल्यो त्याच्या भितर नारीची शक्ती कितें आसा ही नारीन दाखोवन दिल्ली आसा. राजस्थान आसत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या आणि तेलंगणा या सगळ्या राज्यां भितर तांच्यांनी शक्ती कितें आसूं शकता नारीची दाखोवन दिल्ली आसा. त्यामुळे हांव जो स्टेटमेंट या राहुल गांधी हांच्यांनी केलो आसा तेंचो हांव निशेध करता, काँग्रेस पार्टीचो निशेध करता. भाजपा नारी शक्तीचो सन्मान करता अशें सांगल्या उपरांत पत्रकारांनी पक्षाध्यक्षाक प्रश्न केले. ते मणिपुरात जाल्ल्या बायला अत्याचाराचेर आणि भाजपाचो MP आशिल्ल्या ब्रिज भूषणाचो विशयाचेर. ताचेर भाजपा प्रदेशाध्यक्षान कितें जाप दिली ते आयकात. उमेदवार कोणी आसूं दी, नारी आसूं दी किंवा मेल आसूं दी, पण भारतीय जनता पार्टीचो सिंबॉल जो आसा तो कमळ आसा. भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार हो कमळ आसा. सर, जेन्ना नारीचे नॅशनल लिडरशीप तुमचे मणिपूर सारकेल्यान व्हिडिओ येतात अबाउट विमेन, तशेंच हाथरस केस जाल्यो ताचेर सायलन्स आशिल्ले, रेसलिंगाचे जेन्ना आंदोलनां जाली तेंचो ब्रिज भूषण तुमचोच MP आशिल्लो ताचेर सायलन्स आशिल्ले. तेजे मणिपूरचे तुका जे कितें खबर आसा ते तुका पूर्ण खबर ना. त्याची वस्तुस्थिती जी आसा पळय ती जर तुवें पळयली आसत जाल्यार तुका दिसतलें, कारण कशें आसता बऱ्याचदा खासता एक कडेन खाजेकार दुसरे कडेन अशें म्हणटें आसा. तातूंत हांव मुद्दम हांगा फुडें जर उलोवंक गेलो जाल्यार हांवें कितें सांगलां तें सांगून येवचें भलतें येतलें. त्यामुळे त्या विशयाचेर तुका जाय जाल्यार परत 2 दिसांनी जाय जाल्यार म्हजे कडेन यो, हांव तुका तुवें जें विचारलें तेचेर हांव पूर्णपणे तुका सांगता आनी तूं कन्विन्स जातलो. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. विकसित भारताचो प्रचार टॅक्सपेयरांच्या बॉल्सांतल्यान चल्ला अशें म्हणत हे गजालीचो गोंय प्रदेश काँग्रेसीन भाजपाचो निशेध केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या नांवान दरेकल्याचो मेल आणि व्हॉट्सएपाचेर प्रचाराचो मेसेज येता. ही वेंचणूक आयोग आणि सरकाराची हात मिळवणी. आमचे खासगी प्रायवसीचेरय हो हल्लो काँग्रेसीन म्हटला. जो मनीस स्विस बँकेतल्यान काळो पयसो हाडटा अशें सांगतालो ताचेर आयज स्टेट बँक ऑफ इंडियान जाहीर केल्लो डेटा लिपोवपाची पाळी आयल्या असो चिमटोय काँग्रेसीच्या सुनील कवटणकारान काडलो. विकसीत भारत म्हणटात, पूण सुप्रीम कोर्टान बडी मारल्या उपरांत स्टेट बँक ऑफ इंडियातल्यान जी म्हायती मेळ्ळा ती पळोवन लोक भाजपाक सांगपाक लागल्यात विकसीत भारत असो उपासात्मक सल्लोय गोंय प्रदेश काँग्रेसीन भाजपाक दिला. आता 2024चे लोकसभा इलेक्शन सामके तोंडार आयला आणि भाजपा विकसीत भारत म्हणून एक तांच्यांनी कॅम्पेन चालू केल्या. पण तुम्ही बारीक जर ते वाचच्यात VIKSIT भारत आज खरें म्हणटा जाल्यार देशाच्या प्रत्येक नागरिकाच्या मनात तो भंय पडला की विकसीत भारत म्हणून तुम्ही विकशात म्हणून भारत. कित्याक जे डिरेक्शनान भाजपा देशाक व्हरता आणि जसो तांचो भ्रष्टाचार, ऑर्गनायज्ड क्रायम, जसो ऑर्गनायज्ड एक्सटॉर्शन आनी ऑर्गनायज्ड भ्रष्टाचार सुप्रीम कोर्टान तांचेर फटकार मारून
जे डेटा सगळो स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्यान भायर सरला आणि तो डेटा वाचतकूच प्रत्येक भारतीयाच्या मनान आज भंय पडला की विकसीत भारत म्हणून. तुम्ही भारत विकशात म्हणून भंय पडला. कित्याक जो नरेंद्र मोदी आणि भाजपा 2014 स्विस बँकेच्यान ब्लॅक मनी इंडियेक हाडटालो आणि ती ट्रान्सपरन्सी तो डिमांड करतालो आणि आपण ती ट्रान्सपरन्सी दितलो म्हणून सांगतालो, ताका आज स्टेट बँकेचो डेटा लिपोवपाची परिस्थिती आयल्या. हाजे वयल्यान तुम्ही भ्रष्टाचार कितल्या स्तराक पावला तातून प्रधानमंत्री स्वतः डायरेक्टली इन्वॉल्ड आसा हे सिद्ध जाता. ज्यो कंपनीक टेंडर मेळ्ळा 14,000 कोटीचे 10,400 कोटीचे अशा कंपनी कडल्यान टेंडर मेळचे पयलीं डोनेशनां घेतल्या, इलेक्ट्रॉल बॉन्डाच्या नांवान टेंडर मेळटकूच मागीर घेतल्या आणि इतलो पयसो बीजेपी कडेन आसतना सुद्दां आणि जनतेक बडीमार करून टॅक्साचो काबार केल्ले सुद्दां जनतेक उरला पळय तो टॅक्स पेयराचो मनी, तातूंच्यान ते आज विकसीत भारताच्या नांवान आपलो प्रचार चलयता. हे गजालीचो काँग्रेस पार्टी निशेध करता. दुसरो मुद्दो विकसीत भारत कॅम्पेनीचो प्रधानमंत्र्याची लेटर्स व्हॉट्सएपाचेर आणि ईमेलाचेर येता. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ज्या दिसा इलेक्शन डिक्लेअर जाले तेन्नाच्यान इन फोर्स आसा आणि ताच्या मागीर प्रधानमंत्र्याची सायन्ड लेटर व्हॉट्सएपाचेर आणि ईमेलाचेर येवप आमचे पर्सनल व्हॉट्सएप अकाउंटाचेर, पर्सनल नंबराचेर, पर्सनल ईमेल आयडीचेर इज ब्रीच ऑफ प्रायव्हसी. बीजेपी आणि गव्हर्नमेंट हे हातान हात मेळून लोकांचो पर्सनल डेटा तांच्यांनी ब्रीच केला. इट इज अ ब्रीच ऑफ प्रायव्हसी आणि हे गजालीचो आमी निशेध करता. सरकारी कम्युनिकेशन कितें येवप वेगळे, पण भाजपाचो जर प्रचार मटेरियल जर सरकारी प्लॅटफॉर्मा वयल्यान जर जनतेक येवपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक मनशान आपल्या प्रायव्हसी बद्दल हे सरकार कितले सिरियस आसा हाचो विचार करपाची गरज आसा. आज जी गजाल घडूंकच ना प्रत्येकान कळचें नाल्यार आमचे नजरेक हाडून दिवचें की राहुल गांधीन आपल्या स्पिचीन एक उतरान सुद्दां जर नारी आनी शक्तीचो खंय इन्सल्ट केला जाल्यार आमचे नजरेक हाडून दिवचें. सामकें सडेतोड फटी उलोवप हे कोणें भाजपा कडल्यान शिकप. संकल्प आमोणकाराक जाणें सेक्स स्कॅन्डल एक्सपोज केल्लें ते आज तोय बीजेपीन गेला. आज ताका कदाचित ते विक्टीम म्हणून दिसचें ना, ते सेक्स स्कॅन्डल दिसचें ना जाल्यार एक कमिटी बीजेपीन करची हे तिगांयची आणि नारी शक्तीचेर आणि भरपूर डिस्कशन करचें. ना जाल्यार कट्टी घेवची आणि ते कट्टे प्रेस कॉन्फरन्साक बसलेले तिगांयनी नाक बुडोवन जीव दिवचो. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी सानिका नागवेकर. मुरगांव पालिकेत बनावट पावती दिल्ल्याची बातमी सध्या चर्चेत आसा. नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार म्हणटा ही वावडी, कोणेच असले एजंटांक बळी पडचे न्हू, स्वताच पालिकेत येवन आपले काम करचे, तेचे आवाहन. पळयात हिलू महाळेचो रिपोर्ट. वास्कोची म्युन्सिपालिटी ही रेव्हेन्यू खातीर खूब त्रास काडटा आणि फाटले कितकीशीच वर्सां जाले हे सॅलरी घालपा खातीर तांकां जायतो त्रास जाता. आणि ह्याच हितून काल 2-3 दीस जाले हांगा वास्कोन एक चर्चा चालू आहा की खंय तरी ह्या म्युन्सिपालिटीची फेक रिसिप्ट जी हावस टॅक्साची आहा ही खंय तरी मेळ्ळी आणि तेंची खंय तरी म्युन्सिपालिटीच्या स्टाफान जावं आनी कोणी तरी ताका हेल्प केलो आणि ही अशी हांगा हे जो स्कॅम कितें जाला. सो ह्याच्या उपरांत आमी हेचीच चवकशी करपा खातीर जेन्ना चेअरपर्सना कडेन गेले आणि चेअरपर्सनान सांगला की ही जी म्युन्सिपालिटी आहा हे लोकांची सेवा करता आणि लोकांनी कितेंय काम आसल्यार डायरेक्टली म्युन्सिपालिटीन येवचे, स्टाफांक कॉन्टॅक्ट करचे, चेअरपर्सन चीफ ऑफिसराक कॉन्टॅक्ट करचे आनी आपलें काम करून घेवचें ना की एजंटां मेळ्ळा त्या हिशोबान. सद्या हांगा ज्या म्युन्सिपालिटीन जे स्टाफ आहा हेंचे शफलूय केल्ले आसा कित्याक की तांकां जस्ट एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी आणि जे पेपरांचेरूय न्यूज सर्क्युलेट जाली त्याच्या उपरांत तांच्यांनी ऑलरेडी स्टाफूय सर्क्युलेट केल्लो आसा कित्याक की अशें लोकां कडेन कितें जावपाक जायना. पूण सद्या तरी ऑफिशियली कांय कंप्लेंट ना, पूण लोकांनी एजंटा थ्रू येवचें न्हू, एजंटा कडेन आपले पयशे दिवचे न्हू, डायरेक्टली हांगा येवचें. हांगा QR कोड आसा, गुगल पे आसा, बाकीची जी सिस्टम आहा डिजिटल आहा ते आहा, तेन्ना हांगा डायरेक्टली येवचें. आनी जर अशें कितें तेंच्या कडेन घडला स्कॅम जाला जाल्यार म्युन्सिपालिटीन येवन कंप्लेंट दिवची, तेचेर फुडली कारवाय कितें आहा ती जातली अशें तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लें आसा. 2-3 दीस जाले हांव एक सोशल मिडियाचेर हेचेर तें पळयल्लें, पूण जेन्ना आमी चॅक केलें आमच्या म्युन्सिपालिटी तेन्ना अशी गजाल आमच्या कडेन कांय घडोवन येवंक ना. पूण तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सोदता वा तो कोण केला जाल्यार तेणी हांगा येवचें आनी आमकां सांगपाचें. तेजेर आमी हेचेर आमी कितें घेवन आमी सांगपाक शकता वा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करपाक शकता. पूण अशें आमचे कडेन कांय येवंक ना. पूण फुडें जर अशें कितें जाता घडटा जाल्यार कोण हांव पयलीं सांगूंक शकता जाल्यार एजंटा कडेन तुमी मातशें वचनाका. हांगा एजंट जास्ती येता आनी हांव सांगता तुमच्या माध्यमांतून एजंट जर हांगा कोण येत जाल्यार आमी तांकां आनी उबी रावचे ना. तुमचें कोणाचें काम आसा जाल्यार तेणी स्वयं आपूण येवपाचें हांगा. चेअरपर्सना कडेन म्हाका येवन मेळपाचें नाल्यार चीफ ऑफिसर मेळपाचें.
तुमची कामां तुम्ही भायर एजंटाने घेवन करतले न्हू, कित्याक मागीर आमच्या म्युन्सिपालिटीचें नांव काडटा. पूण खंय तरी हें घडलां तें जाल्यार तेणी हांगा येवचें आनी तेणी जर कंप्लेंट करपाक जाय जाल्यार तेणी येवन अवश्य कंप्लेंट करची. आमी तेचो साथ ताका दितले. बट सध्या तुमच्या कडेन कोणूच येवंक ना. आमच्या सद्याक आमचे कडेन कोणूच येवंक ना, आमकां खबरूय ना. आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान आयकलां बा कोण अशें जालां म्हणून. तेच्या मागीर आमी जेन्ना आमी चॅक केलें जाल्यार हांगा कोण कांयच जावंक नाशें. सो हेच्या तुमी सो आतां म्युन्सिपालिटीन कशे तरेन स्ट्रीमलायन दवरपाक सोदता? स्ट्रीम लायनींग म्हणजे आमचे जे एम्प्लॉय आहा ते आमचे बरें काम करता. तशेंच आमचे असेसमेंटूय चालू आहा. लोकांनी जाय जाल्यार हांगा पयशे डायरेक्ट भरूंक शकता. कार्ड तेचे कॅशाचो हे जायना जाल्यार तेंच्यांनी आपले कार्ड सिस्टमूय आहा. आमचो QR कोडूय आसा, तो यूज करूंक शकता. बाबा कोण हांव इतलें सांगता बाबा एजंटाक तुमी वचो नाका, कित्याक मागीर आमकां न्ही असलें आयकना. कित्याक आमचे एम्प्लॉय बरे आसा, बरें काम करता आनी बेश्टे मागीर कोणी हें घालता मागीर ते अफवा जाता आनी मागीर खंयच्या खंय पावता आनी मागीर म्युन्सिपालिटी नांव घाणता. तुमच्या माध्यमांतल्यान बाबा लोकांनी हांगा येवचें आनी आपणा जे कितें आहा ती कामां येवन करची. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. जोस कुकीज वेटरन्स लोटलेन गोवा शरीफाक हारयलो. 4-0 अशा गोल फरकान ही सर्त जाली. 20वो ऑल गोवा वेटरन्स फुटबॉल टुर्नामेंट बरोच रंगलो. पळयात काय खिणचित्रां. सेरावली खेळामार 20वो ऑल गोवा वेटरन्स फुटबॉल टुर्नामेंट जालो. जोज कुकीज वेटरन्स लोटलेन गोवा शरीफाक 4-0 अशा गोल फरकान हारावन वेटरन्स फुटबॉल सर्तीच्या क्वार्टर फायनलीन सुवात मेळयली. जोज कुकीजा वतीन मेल्विन फर्नांडिसान 2 गोल मारले. जेरसन कार्दोजान दरेकी 1 गोल मारलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. राज्यात सप्तकभर सुके हवामान पळोवपाक मेळटलें. वाऱ्याच्या सांगातान नितळ मळब अणभवपाक मेळटलें. तापमान थीर उरतलें. दनपारां उष्ण तापमान आसलें तरी राती कडेन थंडाय पातळटली. बुधवारा गोंयभर उष्ण वारो गळटलो. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 32 आनी 22 अंशां मेरेन आसतलें. दनपार आनी राती सुकदिण्यो आसतल्यो. सकाळी कांय कडेन दाट धुके पडूं येता. मजगतीं राज्यांतलो AQI निर्देशांक सुमार 99 घुंवता. सप्तकात नितळ मळबाचें दर्शन. बुधवारचे तापमान 32 आनी 22 डिग्री सेल्सियस. दाट धुके पडपाची शक्यताय. गोंयचो AQI 99. समाधानकारक. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.